सगळ्यांक नमस्कार. आज मोलेबाट आमचो सरपंचाचो वॉर्ड आनी हो रोड जो आसा हो खूब टायम पेंडींग आशिल्लो. हांव इलेक्शनाक जेन्ना हांगा फिरतालो डोर टू डोर तेन्ना ह्या लोकांचो एकूच डिमांड आशिल्लो की हो रोड कित्येक वर्सां जो जावना इनकम्प्लीट आशिल्लो. हांव सुद्दां आतां येताना पळयलां की ह्या रोडाची सामकी नाशाडी जाल्ली, म्हणजे इट इज नॉट मोटरेबल यू कॅन से. सो आयज रोड आमी हॉट मिक्सिंगान घेतला. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत जे PWD मिनिस्टरूय आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक कंटिन्युअसली आमचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड जो आसा हो कंटिन्युअसली आमच्या कालूय जाला, तुमी पळयला आसतलो. आयजूय आमी ह्या लॉंग पेंडींग जो हॉट मिक्सिंग आशिल्लो हो आयज आमी हांगच्यान सुरवात करता. 1-2 दिसां भितर सगळे रोड जे आसा ह्या वाठारांतले सगळे कंप्लीट जातले. हांव फक्त रिक्वेस्ट करता की वाटेर थोड्या लोकांच्यो गाडयो आसा, सो एटलिस्ट रोड करच्या पयलीं त्यो गाडयो काडच्यो, नाजाल्यार कितें जातलें पेवर मूव करता आसतना इतलो रोड तांकां करपाक मेळचो ना आनी तो इनकम्प्लीट उरतलो. सो एक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी मातशें तें कॉपरेट करून रोड सारको करता आसतना आमच्या PWD आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तेंचे कडेन कॉपरेट करचें म्हणून. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे AE कार्मीन बाब, आमचे JE रवी जे कंटिन्युअसली आमकां सपोर्ट करता आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करपाक लागून. एक नवो प्रपोजलूय आमी घेतला की गौतम रोडा कडल्यान बायपास जो आसा वी आर गिवींग अ लेवल बेस्ट, आनी तितून म्हाका AE कार्मीन जो आसा हो भरपूर हेल्प करता. कित्याक हो प्लॅनिंग करपाक लागून म्हाका दिसता लोकलूच कोण हांगचो जाय जे लोकांक जे ती वाठार खबर आसा. आनी कार्मीन बाब आमचो मूळ सालगांवचो, सो ताका लागून ते सगळो वाठार खबर आहा. इनफॅक्ट तो आनी JE आपूण चलून ते दिसा इवनींग सारको घाम काडून तो सगळो इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. तशेंच हांव पंचायत आमची सालिगांव जी आसा तांकां सरपंचाक सगळे पंचायत मेंबरांक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की ते आमकां हे कामाक जाग्यार घालता आसतना तेंचोय आमकां साथ आसा. ते कंटिन्युअसली फॉलोअप करता आनी सगळ्याकून व्हडलें हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या सगळ्या वाठारांतले लोक जे इलेक्शनाच्या टायमार सुद्दां म्हाज्या वांगडा रावल्ले आनी हांवें तांकां जे प्रॉमीस केलें आयज तें प्रॉमीस हांवें निभयल्या. आनी लुकासान आमचे सरपंच लुकास बाबून सांगला तशें फुडले जी 2 वर्सांची कामां आसा आमी वाड्यार मिटिंग्यो घेतल्यो आनी जी पेंडींग कामां आसा सरपंचानूय सांगला तशें जी पेंडींग आसा ती आमच्या जर कामां आमच्या कानार घातली जाल्यार फुडली आमची वाटचाल आसा तेंच्या भितर आमी सगळीं कामां जी आसा आमी जाग्यार घालूंक शकतले. आमचे हांव उल्लेख करूंक विसरना म्हाजे प्रेस भाव आनी भयणां, तुमकां लागून सगळीं आमची आमी कामां जी करता ही लोकां कडेन पावता. म्हणजे हांगा काम केलें ना की कॉन्स्टिट्युएन्सीन कळपाक जाय की कामां अशी चालू आसा ती तुमच्या माध्यमांतल्यान चालू उरता. हांव तुमकां म्हाजे सगळे प्रेस भावांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच अनेकदां सगळ्या वाठारांतल्या लोकांचो आशिर्वाद मागता की आमच्या वांगडा आमकां साथ दियात, जो आशिर्वाद आसा हो फुडें आमकां दिया, जे करून आमकां फुडली जी आमची वाटचाल आसा जी कामां पेंडींग आसा ही सगळीं आमकां कंप्लीट करपाक मेळटली म्हणून. आमच्या मोलेबाट आख्यान वयर रस्तो पेंडींग आसलो ती उपयोग हांवें खूब फावटी आमच्या एमएलएक सांगून आनी सांगून एक दीस करयात म्हणून. हांव सांगत आसलो की लोक म्हाका सांगत आसलो बेजार करतालो केन्ना जातलो वचोंक जायना म्हणून. आनी खरोच पिल्यार जाल्लो थोडे पेज मारून दवरलेलो. पूण आयज उगत आयलो आनी आयज रस्तो केलो. म्हाका ते एमएलएन सांगलें की तुमचो रस्तो आतां स्टार्ट जातलो, सगळें पास जाला म्हणून. आनी आयज काम हातान घेतलें. तशेंच आनीक बारीक बारीक रस्ते खूब आसात. आतां आमकां सांगलां मिटींग घ्या वाड्या कोणकणे म्हणजे तुमची कितें कामां पेंडींग उरल्यान ती सांगा म्हणून. पूण आतां कामां आमची सगळीं जातलीं आनी टेन्शन घेवपाचें कोणाचें ना. तें कोणाचें आहा जाल्यार मिटींग आहा तें मिटींग आपल्या वाड्यान वॉर्ड मेंबरागेर वचोन ती मिटींग एटेंड जावन सांगपाचें भितर कितें आहा तें. मागीर आनी सांगपाचें ना, त्या दिसा सांगपाचें सगळें लिस्ट करून दिवपाचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.